सम्राट व्याख्यानमाला आयोजित केली आसा। ताका त्याच्या बरोबर सम्राट क्लब सांखळी तशेंच रवींद्र भवन सांखळी हाच्या जोड पावलान ती सम्राट व्याख्यानमाला आयोजित केली आसा। ती दिनांक 21 ऑगस्ट म्हणजे येता त्या आयतारा सांजे 5 वरांचेर सांखळी रवींद्र भवन हांगा जातली। या सम्राट व्याख्यानमालाचे इनॉग्रेशन गोयचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जातले, उद्घाटन जातले। ताच्या बरोबर आसतले सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे राज्यवनाचे प्रेसिडेंट श्री सम्राट दीपक नार्वेकर, तशेंच ताच्या मालेन आमचे 3 उलोवपी आसतले, 3 स्पीकर आसतले। ते स्पीकर आसात श्री दिलीप बेतकेकर जे शिक्षण तज्ञ जावन आसात, तशेंच श्री दौलत हवालदार IAS ऑफिसर जे माजी वित्त सचिव असले, गोंय राज्याचे माजी वित्त सचिव असले, आणि डॉक्टर प्रकाश पर्येकर जे गोवा युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक असतात। त्यांच्या विषयाबद्दल ते खंयच्या सब्जेक्टाबद्दल उलयतले ताचे इन डिटेल सम्राट क्लब प्रेसिडेंट श्री सगळ्या लोकांक ओपन आसा, कोणी हांगासर भाग घेवं शकता। ही पहिलीच सम्राट व्याख्यानमाला, ही सगळ्यात फर्स्ट व्याख्यानमाला सम्राट इंटरनॅशनल क्लबान आयोजित केली आसा आणि ती पहिली व्याख्यानमाला सम्राट सांखळी क्लबाक ती करपाचो मान फावो जाला। हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की आमी गोंयचेच नामांकीत अशे जे लोक आसा, म्हणजे जे आमचे स्पीकर आसा ते गोंयचेच लोक, आणि तांकां आमी खास हांगासर आपोवन ही व्याख्यानमाला आयोजित केला। तेन्ना लोकांक हांव विनंती करता की तांच्यांनी मुद्दाम येवन हजेरी लावन आस्वाद घेवचो। विषय दिला तो शिक्षणात परिवर्तन। शिक्षण सदांच बदलत असता, म्हणजे आमूलाग्र बदल आताच्या काळात जाल्ले आसा। शिक्षक हे बऱ्यापैकी मांडपी आसा, ते बरे एक वक्ते आसा, म्हणजे त्याचे वक्तृत्व आयकपा खातीर खूब जाण येता। तशेंच व्याख्याते दौलत हवालदार सर जे आसा ते माजी वित्त सचिव, म्हणजे मानवी जीवनात पैशाचे मूल्य, जर आमच्याकडे पैसो जो येयलो ज्या पद्धतीन येता तो पैसो आमी कसो जमयता, त्याचे वित्त म्हणजे त्याचे व्यवहारात कसो तो उपयोग करता, आणि तो व्यवहारात येयल्या उपरांत आपल्या जीवनात त्याचे महत्व कितें आसा, अशा प्रकारचो तो मोठो विषय आसा। म्हणजे जरी आमी पैसो जोडलो तरी तो व्यवस्थितपणे कसो सांबाळपाचो, सांबाळल्या उपरांत जो आमचो जो खर्च आसा तो कोणत्या गोष्टीचेर योग्य पद्धतीन करूंक शकता। म्हणजे जर आमच्या कडेन पैसो येयलो बेश्टोच आमी खंय तरी मोडटा काय कितें, हे प्राध्यापक गोवा विद्यापीठान आसा, आणि त्यांचो एकंदर जे आमची संस्कृती आसा, ग्रामीण संस्कृती म्हणा किंवा सगळ्या पारंपारीक ज्यो लोक संस्कृती आसा, सण समारंभ आसा, म्हणजे आता येणारी चवथ आसा, चवथीतले वेगवेगळे विषय आसा, म्हणजे चवथीची आरती, गणेश पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष, असे वेगवेगळे विषय आसा ते पारंपरेप्रमाणे चलत येयले, आमी पूजन करता, पण तेतूंतले महत्व कितें आसा, ते कित्याक आमी पूजन करता, ह्या संबंधी त्यांचो विषय जो आसा तो बरो आसा। तशेंच आमी प्रयत्न आसा ही व्याख्यानमाला आयोजित करता असताना आम्ही सगळ्या लेवलाचो म्हणजे सगळ्या लोकांचो विचार करून, सगळ्या कॅटेगरीचो विचार करून आम्ही एक 3 वक्ते आम्ही शोधून काढले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.